सीन हांव पयलीं पावटी येयलो जायत पावटी येयलो आतां एज फार एज वी हॅव कम फॉर अ हॉट मिक्सिंगाचें एसोसिएशन करपाक आनी हॉट मिक्सिंग करपाक ऑफ रोड्स फर्स्ट टायम तेंगे ग्रिवन्स सांगली हांव जेन्ना पयले पावटी चॅरमॅन जालो तेन्ना ते म्हाका झगडले पयलीं चॅरमॅन आनी पयलीं हें IDCचें ग्रिवन्सीस घेवन मुज बरें येयलें आनी म्हाका फायरींग दिलोलें तेन्ना हांवें सांगलो तेका डोंट वरी वी विल डू इट टूक मी टायम बट फायनली द जिन्स इज इन प्लेस सो आय वॉज जस्ट टेलिंग देम तोच मनीस येवपा जाय तोच टायमार पावपा जाय आनी तेंच काम जाता सो इन अदर वर्ड्स इट इज प्लॅन सो वी हॅव डन इट एंड 7 करोडां काम घेतलां ऑफ हॉट मिक्सिंग which was required very badly. आतां बरे भाशेन करपाक कॉन्ट्रॅक्टर म्हगे इंस्ट्रक्शन आहाय बरें काम करपाक वी वील सी दॅट ताका हांव सदांच सांगता इलेक्शन उणी केल्यार जाता पूण कोत्तें पिड्डे जावपा जाय उरपा जाय मिनिमम 10 years उरपा जाय हॉट मिक्सिंग केलें तें 10 वर्स उरपा जाय एटलीस्ट 10 ना जाल्यार 5 वर्सां बिकॉज हेवी वेहिकल वयता एटलीस्ट 5 वर्स उरपा जाय सो वी वील सी दॅट ही डज गुड वर्क एंड वी वील सी दॅट ही रियली गिव्स तांकांय बी हें मेळपा जाय कितें सॅटिस्फॅक्शन मेळपा जाय की कितें जाल्यार बरें काम जालें सो आतां तेंगे आनीकूय इश्यूज आहात तेंगे रोड कनेक्ट आहा टू द मेन हायवे दे हॅव गॉट अदर इश्यूज वीच वी वील टेक अप शॉर्टली वी वील टेक अप नाजाल्यार हांवें जर सगळें काम केलें तें आनी सोदपा लागतलें ताका हांव सगळें काम बारबो करना तेंगे हांव एक एकूय काम करता तेंगेलें आनी वी वील सी दॅट दीस इंडस्ट्रियल स्टेट सांकवाल इंडस्ट्रियल स्टेट पळय आहा आउट ऑफ द मेनी वी हॅव is one of you can say that there is a lot of development in this place. Ata he will answer. He is the association president. He was the ex-association president of Verna. आणि एक उगड आसता आमगे बोर्ड मिटींग आहा बोर्ड मिटींग हांव डिस्कस करता आनी तेंकां कितें सांगपा तें सांगता सो लेट अस नॉट मिक्स इश्यू वी हॅव दीस लेट हिम फर्स्ट टॉक ऑन इट एंड देन आय विल बी रिप्लायिंग डे आफ्टर टुमॉरो आफ्टर द बोर्ड मीटिंग टू दोज फेलोज ऑल एलिगेशन्स ऑफ theirs will be well. I only want to tell you that when you are right, you don't have to answer any wrong that is being spoken. District Association. I must thank IDC and Chairman for having approving such a big project here for our Industries Association. In fact, they had planned it long time, but they delayed it only with purpose, made a real purpose, because a lot of excavation for the cable, ST cable and pipelines were going on. So they said once that all the jobs are over, then only the road work will be started. And that was right, because after the road again this digging it's going to be a problem. All the digging, everything is over. Now once the road is done, then it will be long there. It will be there in the sea for a long time. So that's why we are thankful to them for the right time they have doing that. Also just before monsoon. By monsoon the road also will be set, and the full industrial roads are going to be get done.